अजून पासून कुळ मुणकारांक अजूनय न्याय दिना। आज सरकार हो आमच्या कुळ मुणकारांक कितें करूंक सोदता? सोंपोवपाक सोदता काय तो आमकां जगोवंक दिवंक सोदता तेंच कांय कळना। कित्याक आयज पयशी जाल्यार आमी सांगलेले 60 केसी आमचे भायर पडलेले आसात, तिचे वयर ताणें अजूनय कांय चिंतूंक ना म्हणून मामलेदारांनी जे पळय केसी येयल्ल्यो आसात तिचे वयर सुद्दां अजून तेचो पाठपुरावो कांयच जायना। अजूनय मामलेदारांक स्थिर दवरून तेंच्यो केसी अजून भायर पडनात। अजून दोन डबल चार्ज दिवन कलेक्टरांक मामलेदारांक डेटीत पडटात, पूण त्या डेटीचो सरकाराक कांयच पडलेलो ना। आयज तर रस्त्याचेर जर आमी कोणी खंयची संस्था येयली, उदाहरण नुस्तेकार येयले तांकां लाठीचार्ज खावचो पडलो स्वताचो न्याय मागपाक सरकारा लागीं, आनी तांकां सरकारा लागीं अजून तांकां न्याय दिवपाक जायना म्हणटकीर लाठीचार्ज जाता। दुसरे टॅक्सेकार येयलो आपणाचो न्याय मागपाक, तांकां लाठीचार्ज खावची पडली, कित्याक सरकारा लागीं हे मुद्दे तुटनात। परत कुळ मुणकारांचो आमी आवाज उठोवंक आमी गेल्यो जाल्यार आमच्या दिपेश नायकाक तेंच्यांनी भितर उडयलो। हो प्रश्न सुट्टलो असो दिसता, गोंयकारांक हो न्याय मेवतलो असो दिसता। हे जे सरकार कितें करून फुडें चल्लां हेचेर आमी निशेध करता, कित्याक जो तुमी बसोन तुमी प्रश्न सोडोवंक जाय आसलो तो तुमी मारून सोडोवपाचो प्रयत्न करतात। हेचे वयर जनता तुमचो धडो तुमकां सारकोच दाखयतली आनी तुमच्या इलेक्शनाक तुमकां कशेंच तुमकां वयर काडून दिवचे ना आनी तुमकां कशेंच आमी हे करच्यो ना। आनी हे आमचे आवाज म्हणटा तो कसोच बंद जावचो ना जो पर्यंत आमकां आमचो न्याय मेवल्या शिवाय। कित्याक ज्या तरेन आज मोपाचे शेतकार भूसंपादनाचे पयशे घेवपाक नाकारतात, कारण आज आमी पळयतात की तांची दर 3 पटीन 25 रुपये दवरल्या। आतां ती 25 रुपये दवरल्या तातूंतले अर्ध पयशे भाटकाराक वतात आनी अर्धे पयशे कुळाक वतात आनी 12.5 रुपया आतां दर निश्चित केल्या। पण सांगपाची गोष्ट अशी की हो लँड एक्विजिशन जो कायदो आसलो पयलींचो जवळ जवळ 150 वर्सां पयलींचो 1850तलो, त्या दरा प्रमाण फक्त 6 रुपयाची दर तेन्ना थारायिल्ली आनी ते 2014 नवे लँड एक्विजिशन कायदो आयिल्लो आनी त्या प्रमाणे शेतकारांक बरी रेट मेळटाली। पण तेन्नाच्या सरकारान घाई गडबडीन 2013 सगळें लँड एक्विजिशन केलें आनी शेतकाराच्या तोंडाक पानां पुसलीं। आज आमी पळयतात की लोक सगळे रस्त्यार येतात, मोपाचें प्रकरण जावं कुळ मुणकाराचें प्रकरण जावं, हाका कारण कितें? कित्याक हे योग्य ते मोबदलो शेतकारांक दिनात। लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा तो टोटल चुकीचो आसा। हायकोर्टान एक निवाडो दिल्लो की जो पर्यंत एनजीटीक म्हणजे एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळना तो पर्यंत तुमी थंय कसलीच लँड एक्विजिशनचो प्रोसेस तो करनाकात, थंयचें खंयचेंच बांदकाम तुमी करनाकात। पूण ते सगळे धाब्यार बसून आज आमी सरकाराक पळयता की JMR हे कंपनी ताणें दिलां आनी ते करता आसतना 2 भंडारी समाजाची घरां थंय मोडल्यात। जवळ जवळ 4 म्हयने जाले की तांकां कसलेंच आश्वासन ना, ते आतां खरोखरच रस्त्यार आयल्यात। तांकां कसलोच थंय साधन सुविधा जावं कसलेंच मोबदलो आज पर्यंत तांकां दिवं ना। त्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागतात की बाबा हे सगल्यांची तुमी परत सर्वे करची, बाबा थंय लोक कशे रावतात, तांची मागण्यो कितें आसात, तांकां दर कितें जाय, त्यो सगल्यो निश्चित करच्यो आनी जो पर्यंत निश्चित जायना तो पर्यंत आमी आंदोलन चालूच दवरतले। विठू गडेकर हे ताचे लागीं 2 सर्वे नंबर आसात आनी हे जे व्हडले फ्रॉड केला हे मामलेदारा उद्देशीत हे फ्रॉड जालेले आहा, तो खंयचोय मामलेदार जावं। आनी जेन्ना सर्वे येयली 69 त्या विठू गडेकरान आपणाचें नांव घातलेलें, आयज 50 आनी 5 वर्सां जालीं आनी तेचें नांव त्या सर्वेच्या रिकॉर्डीचेर आसलें आनी आतां गेल्या 5, 7, 8 वर्सां हे तेचें नांव काडून उडयल्यान। हे काम कोणाचें? हे काम फकत रेवन्यू मिनिस्टराचें, मामलेदाराचें, बिल्डराचें आनी भाटकाराचें आनी कुळाक कुशीन दवरला। हे व्हडलें फ्रॉड। हांव रोहन खंवटेला की हांव हो विशय मांडटलो
आनी जरी तर आतां आमकां आयकोता रोहन खंवटे जाल्यार तेणेन हो इश्यू हो सब्जेक्ट तांणी स्टडी करूचो आनी हो जाग्यार हाडपाचो आनी खंयच्या मामलेदारान हें फ्रॉड केला ताका तेणेन बूक करूचो हें इतलीच म्हाजी मागणी आसात आनी अशे तरेन तर हे रेवन्यू मिनिस्टर किंवा मामलेदार असली फ्रॉड करतात कुळाक कळनासतना तेंची नांव काडून घेतात जाल्यार आनी कितें उरलां ताका लागून हांव मागता रोहन खंवटे लागीं रेवन्यू मिनिस्टर हेची ताबडतोब चवकशी करची गोंयच्या स्वातंत्र्याचो पहिलो मुख्यमंत्री असो म्हाका दिसता एकच मनोहर पर्रीकार जाल्लो असो एक भास जे हे आयज भाजप करता ते आयज आमच्या लोकशायेक घातक आसा इतल्याकच म्हणटा की आयज प्रशासनाचेर हेंचो अजिबात वचक ना खंयच्याच ऑफिसरान आयज बरे ऑफिसर येयना ते घरा बसून आपली पर्सनल कामां करता आयज हे सबंद पेडणे न्हू पण गोंयभर हेच वातावरण जाता प्रशासनाचेर ह्या सरकारचो वचक ना हेचो अर्थ आयज गोंयभर जो आमच्या पेडण्या म्हालान भ्रष्टाचाराचो माहोल माजला आयज हांव एक सरकाराक जाणीव दिवं शकता की आयज तो परदेशान रावन ट्रिटमेंट घेता आयज जंय सरकार ना आमी कुळमणकार कोणा कडेन न्याय मागपाचो हांच्यांनी होच मुद्दो घेवन आयज इलेक्शन लढलेले आयज आमचो स्थानीक आमदार बाबू आजगांवकर हांचेर कितेंच उलयना ताचो हो कुळमणकाराचो मोगोचो अजंटा आसलो ढवळीकाराकय कांय पडलेलें ना ताका फक्त मुख्यमंत्र्याची स्वप्नां पडटा हांव हे जे डळमळीत सरकार आसा त्या सरकाराक सेंट्रलाच्यान हांगा पयर गोंयान येयलो ताका फक्त गोंयचे काय पडलेले ना ताका फक्त नद्याचे राष्ट्रीयकरण कोळसा प्रकल्प आणि तिलारी धरणाचे हे जे पाणी आसा ते गोंयच्या लोकांक नाडून कर्नाटकाक व्हरपाचो हेचो डाव आसा आणि त्याच खातीर बाब मनोहर पर्रीकार तांकां मुख्यमंत्री जायो आणि अशा ह्या घातक जे आमच्या गोंयान जे घटना ह्यांच्यांनी सगळी पायमल्ली करून जे सरकार चलयता हेचेर आयज माननीय जी आमचे राज्यपाल आसा मृदुला सिन्हा यांनी हे ताबडतोब सरकार बरखास्त करचे आणि निवडणुकेक सामोरे जावचे अशी आमची मागणी आसा.